Shri Vijay Sardesai. Star Liquid 2A. 2A. Speaker sir, on side for cycle star. Speaker sir, या प्रश्नाचे टायटल आहा जुवारी लँड स्कॅम. प्रश्नाचे टायटलूच तशें आयलां, जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. हांव म्हणना, प्रश्न तसो म्हणटा. स्पीकर सर, मातसो एक बॅकग्रावंड म्हणटा असो. भाऊसाहेब बांदोडकरान 540 हेक्टर, 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर ही जमीन एक्वायर म्हळ्यार कुमुंदादी कडच्यान घेवन सांकवाळे जुवारी आग्रो कॅमिकलाक दिली. इंडस्ट्रियलायजेशन जावचें आनीक आमची बेरोजगारी जी आसा ती चड करून बहुजन समाज बारीक लोकांची बेरोजगारी आसतली ती सॉल्व जावची म्हणून ताणें 540 हेक्टर जमीन एक्वायर केली. जमीन एक्वायर करतना रेट आशिल्ली जमनीची 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर. 25 पैसे स्पीकर सर. आतां स्पीकर सर अशें जाल्लें आहा आनीक एनेक्शराचेर मेळटा प्रॉपर्टी बेरिंग नंबर 197/1 and 197/8 at measuring 3,02,150 square meter was allowed to be exchanged. Exchange म्हणून करून दिली with survey number 194/1-A at measuring 2,29,875 belonging to one Trinitas Realtors India Private Limited. ही स्पीकर सर एक्सचेंज जातकर 197/1 म्हणटे ट्रिनिटासाचे जाले आनी तांणी एक कॉम्प्लेक्स घालो 2,000 फ्लॅटांचो आनी 250 कमर्शियल युनिटांचो. अडोरे द गोवा म्हणून आनी पुरवनकारा म्हणटी एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी हे हो प्रोजेक्ट विकूंक लागले. तांची विकपाची एवरेज सेल फ्लॅटाची 55,000 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान 4 आण्यांक जमीन एक्वायर केल्ली बेरोजगारी सोंपोवपाक बारीक लोकांची. ते आतां फ्लॅट विकपाक लागले 55,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. सो हें एक जालें स्पीकर सर. आतां दुसरें एनेक्शर बी सांगता की सनद दिल्या 178/-1/Q फॉर 11,320 कमर्शियल and 1,11,745 residential sold to Ultra Dwell LLP who sold it to Impactum Lands Private Limited. स्पीकर सर आणि मुखेलमंत्री माझ्या ऐक. अरे नोरन मुखेलमंत्री हे ऐक. 4 आण्यांक घेतिल्ली जमीन विकली कितल्याक आतां 53,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. टोटल सेल डीड कॉस्ट कितलो आलो 592 crores. स्पीकर सर, दिस हॅज बीन बॉट बाय द हाऊस ऑफ लोधाम. ते म्हणटात कितें इट इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ गोवा. ही इम्पॅक्टम स्किमान प्लॉट केले स्पीकर सर. अफोर्डेबल हावजींग स्कीम. अफोर्डेबल हावजींग स्कीम म्हळ्यार कितें 20 पॉयंट प्रोग्राम बी गरीब लोकां खातीर असतात ते प्लॉट. सो तशें केले जंय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन रेग्युलेशन्स रिलॅक्स केल्या बारीक लोकां खातीर. 200 स्क्वेअर मिटरा परस कमी जे प्लॉट आहा तांकां रेग्युलेशन्स बी सेटबॅक बिटबॅक रिलॅक्सेशन दिल्लें आहा. स्पीकर सर, हे प्लॉट विकले आतां कितल्या रुपयांक आनी घेवपी कोण आहा एज पर एनेक्शर. स्पीकर सर, नांवां सांगता हांव तुका. एक गरीब लोकांक गोंयचे गरीब लोकां खातीर प्लॉट केल्ले. अमित बुबना, रश्मीत कौर, प्रीती शर्मा फ्रॉम गुडगांव, अनूप बिश्ट फ्रॉम लंडन, नरिंदर जयसिंगानी, राजीव जयसिंगानी वेस्ट दिल्ली, सुरिंदर पाल सिंग पानीपत. नांवां दिल्या, आन्सरान नांवां दिया. स्पीकर सर, ही अफोर्डेबल हावजींग स्कीम भायल्या लोकां खातीर गोंयकारां खातीर न्ही. कित्याक ते पळया स्पीकर सर. ताजी रेट कितली जाणा तूं पर स्क्वेअर मिटर 1,19,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. गल्फ ऑफ गोवा म्हणून हें एक हांगा जालां, एक नॉर्थान जालां. स्पीकर सर, आतां ह्यो डीड्स एक प्रॉपर्टी रजिस्टर म्हणून मंत्र्याची बायल जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ली तिणें एक प्रॉपर्टी रजिस्टर म्हणून केल्लें गोवा ऑनलायनाचेर. तातूंत दिसता कोणें कितें घेतलां, म्युटेशन कोणें कितें केलां तें आतां हें प्रॉपर्टी रजिस्टरान दिसना. तुज्या एनेक्शरान दिसता पूण प्रॉपर्टी रजिस्टरान दिसना. कित्या खातीर? म्हजो प्रश्न कित्या खातीर? तुमी लिपोवंक सोदतात की जी हावजींग स्कीम गोंयकारां खातीर आशिल्ली अफोर्डेबल हावजींग स्कीम तातूंत हे सगळे भायले आयल्या आनी गोंयकार 1,19,000 स्क्वेअर मिटराक घेवंक शकना. खंयचोच गोंयकार घेवंक शकना. म्हाका दिसना मुखेलमंत्री पसून घेवंक शकता म्हणून. कोणूच घेवंक शकचो ना. रोहन खंवटो घेवंक शकचो ना. हांव घेवंक शकचो ना. 1,19,000 घेवंक शकता आमी पर स्क्वेअर मिटर. सो स्पीकर सर, पहिलो प्रश्न पहिलो प्रश्न म्हजो, ह्यो डीड्स
प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर कित्याक रिफ्लेक्ट जायना? Speaker, sir, this land, as we said, this land basically belongs to Zuari Agrochemical. Okay? And this land, there was a sale deed done by paying the floor of 20 years. The sale deed was done in, for 10 lakhs 32,000 in 1971. And the land was transferred to them. Now, we are not the landowners. The landowners were basically the comunidades. Now, we have been actually examining this full matter. It had come in the last assembly also. And we have sent this for opinion from the law department. The law department has opted that Comunidad of Sanqual has already exhausted all legal remedies by filing suits before the civil courts and thereafter before Honorable High Courts. And the Comunidad Sanqual has not preferred any appeal before the Honorable Supreme Court against the order of the Honorable High Court. We, in spite of that, after that we have taken 2-3 legal opinions from the senior advocates. Now we have those 3 legal opinions, but all those 3 basically legal opinions are the same. So that is the reason we have asked for the additional Solicitor General for his opinion on this matter. So we are waiting his तुका opinion. हांवें क्वेश्चन घाल्लो प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर ही नांवां कित्याक रिफ्लेक्ट जायना? सादें. That I will just check, that I'll tell you. स्पीकर सर हांव फक्त ऍड करता ना हांव ऍड करता तुका एकूच स्पीकर सर पयल्यान पयलीं ह्या क्वेश्चनाक म्हाजें ऑब्जेक्शन आसा तुवें जुवारी लँड स्कॅम म्हटलां खरें म्हणजे तुमी हो क्वेश्चन अशा पद्दतीत एडमीट करपाक जायना स्पीकर सर आमी टायटल घालनात आमी क्वेश्चन घालतात. न्हय म्हाजें म्हणणें म्हाका तुमकांच म्हणणें स्पीकर सर म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी ह्या क्वेश्चनाचें नांव जें आहा पळय न्हू तें चेंज करात जुवारी लँड इशू म्हणा आमकां कांयच म्हणणें ना जुवारी लँड इशू म्हणात कारण म्हाका ताका पयलीं ऑब्जेक्शन जेन्ना सोंपतलो पळय क्वेश्चन ना तेन्ना तुवें मानतलो की लँड स्कॅम हांव परत एकदां सांगता हांव आयकून घेवपाक तयार आसा आनी खरेंच जर कितें आसत जाल्यार तेजी इन्क्वायरी करपाक तयार आहा आमकां कांयच हरकत ना आमी ट्रान्सफरंट आहा त्या बाबतींत स्पीकर सर तुवें जो पयलो प्रश्न जो मिनिस्टराक विचारलो तेजेर हांव फक्त थोडे हायलायट करपाक हांवें विचारलें म्हणून सांगता स्पीकर सर तुमी जें म्हणटा पळय तूं जें म्हणटा पळय न्ही तुवें म्हटलेलें की प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर रजिस्ट्रेशन कित्याक जावना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट जायना हे ताज्या उपरांत सुरवात जाला पयलींची रजिस्ट्रेशनां दिसना ना ही लेटस्ट हे गल्फ ऑफ गोवा म्हणटे पयर तुगेलें इलेक्शनां झगडटना पास केला प्रोजेक्ट अदरवायज हांव चॅक करपाक लायता लोधा म्हणटे केन्ना नांव आयकलां तुवें? तें आतां तुकाच खबर आहा म्हाका आनी म्हाका न्ही गोंयांत लोधा तुवें नांव केन्ना आयकलें? आतांच आयकलां. जाले 6 म्हयने जाले. एक 15 दिसांक आयकता तुवें जें सांगलें पळय न्हू ह्याच 15 दिसांक आयकता हांव शी सगळो फूल इंटरनेट कम एंड कॅप्चर गोवा म्हणून आयकुना तुवें? तें आयकलां मागीर कॉन्कर गोवा म्हणून तोच तो एक नॉर्थान कॉन्कर हो सावथान कॉन्कर तें लास्टाक वास्को द गामा जालें तें. बरें स्पीकर सर आतां फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयता आनी रिफ्लेक्ट जातलें म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयच्या बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना. आतां दुसरो स्पीकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेल्सांव सोडटात नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात. सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना आमी धंदो बंद करतात प्लॉट करून विकता म्हणून कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पीकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा दॅट वील बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा. स्पीकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक अलाव करतले? जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं अलाव करतलो? Speaker, sir, as I said, the land doesn't belong to, first and foremost, the land doesn't belong to the government, the land belongs to the Comunidad. Now, Comunidad basically has signed a sale deed in 1971. Okay, and they, even the court's orders, whichever says, that they say that it is the sole owners of the land is the Zuari Agrochemical.
your Comunidad members also went to the court, and they went, and there was some Mr. Narayan also. He has basically sent a representation to the Honorable Prime Minister also. The Honorable Prime Minister, in fact, referred that back to us, and on that itself we had an inquiry on it. So that is the reason we have asked for a independent this thing from the additional solicitor. तू इंडिपेंडंट मागता ताजे बोळान सनदूय दिता. स्पीकर सर, तू एक साइडीन ओपिनियन घेता, सनद दिता, तुझी नेवी तांकां परमिशन, No, no. हाईट रिस्ट्रिक्शन When- दिता, when- मोवीन ना, संकल्प घ्या. Address संकल्प तांकां दिली हाईट रिस्ट्रिक्शन. When the ownership is there is no question of denying. हांव एक सादें विचारता. मुखेलमंत्र्याने आन्सर करचें. आतां जालें तें जालें, हें इतलें केलें न्ही, गल्फ ऑफ गोवा, लोदा बिदा आयले, तांणी कॅप्चर केलें गोंय. आतां फुडलें उरलां तेंय तुमी तेंच करूंक दितले काय म्हण हांव सादें कोंकणीन विचारता स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता तुम्ही क्वेश्चनाचें करेक्शन पयलीं करात. हांव अरे ते उत्तर- कर, ना, 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 आणि- ना. आणि- ना. काय ते कर. ना. एक गजाल अदो म्हणले पळय न्ही, स्कॅम म्हणले पळय न्ही, तो विशय आसा न्ही, मुख्यमंत्र्यान सांगला तशें इश्यूज जो आमी घेवया. स्पीकर सर, इश्यू स्कॅम कसो जाता तो हांव आतां दाखयता. स्पीकर सर, तो दाखयता. लास्ट स्पीकर क्वेश्चनान सर, कळटलो इश्यू स्पीकर स्कॅम सर, हाजेर हांव परत एकदा सांगता हांव. कसो स्कॅम तो दाखयता म्हण तुका हांव सोपूंक ना. मागीर दाखय रे. हां. स्पीकर सर, आत्ता जे तुवें सांगलां, भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना लँड चाराण्यांनी घेवन जुवारीक दिले आसतले. इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. एकूच मिनिट, I'll correct you. That land 5 जाणांनी 5-6 जाण एकठांय जायन. I'll tell you the history of that land. 5 जाणांनी 5-6 जाण एकठांय जाले, आखी कुमदादी सगळे शेअर घेयले, आख्खे शेअर घेयले 5 जाणांनी. शेअर घेयले, आख्खी कुमदादी गेली. ना रे, ना रे. Oh, this is the story actually. This is the original story. ना रे, ना रे. स्पीकर सर, स्टोरीत या नाका. स्पीकर सर, एज फॉर एज तेन्नाच्या गव्हर्मेंटात म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर असताना ही कोमुदात जी आसा ती जुवारीक दिल्ली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता, जर ती इंडस्ट्रियल पर्पजाक दिल्ली ती आतां इंडस्ट्री बंद करून ते प्लॉट जे आसा पळय न्ही ते रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आमी आयच्या घडीक हांव चॅक करता, म्हणजे अकॉर्डिंग टू कायद्यान कितें आहा तें, बट रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर ताका विकपाक दिवचें ना. ना, आय एम हॅपी. 1 मिनिट स्पीकर सर, एक मिनिट. म्हजो लास्ट क्वेश्चन आहा. हांव सारको पूर्णपणान हॅपी, पूण मुखेलमंत्री अशी खूब एश्युरन्सां दिता. गेले खेपे एक मिनिट आयक. गेले खेपे जेन्ना आमी दाखोवन दिल्लें, गेले सेशनाक तो क्वेश्चन चुकलो, म्हाका आयलो ना. ताजे पयलीं मंत्र्यान सांगलें आमकां एक सिनियर एडवोकेटा कडच्यान आपूण प्रायवेट ओपिनियन घेता म्हणून. स्पीकर सर, टायम्स ऑफ इंडियाचो हें सिनियर ओपिनियनान कितें दिलां तें हांवें टायम्स ऑफ इंडियान वाचलां, हांवें ओपिनियन वाचूंक ना. पूण थंय इतलेंच स्टेटमेंट येता, गोवा गव्हर्मेंट कॅन इनॅक्ट अ लॉ टू एबॉलिश जुवारी टायटल ऑन प्रायम लँड XAG. स्पीकर सर, हातूंत तांणी आदवोगाद झिल्मन कुएल पेरेराचें रेफरन्स केलां. आतां तो ताजे म्हऱ्यान गेल्लो, कोणा म्हऱ्यान गेल्लो म्हाका खबर ना, पूण ताजें अशें ओपिनियन हांगा वाचूंक मेळटा की सरकारान आपली जमीन इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर जी घेतिल्ली ती जर सरकार इंडस्ट्रियलायझेशन करूंक सोदता, जाचे खातीर कायदे बिदे नवे काल बी हाडल्या ते आमी फुडें व्हेल्या, ते जर सरकाराक इंट्रस्ट आहा जाल्यार ही रियल इस्टेट जी 4 आण्या वयल्यान 1,19,000 पावली, ताजेर सरकारान फिरविचार करूं येता. आतां आमी जेन्ना करता म्हणटा तेन्ना हे सायडीन सनद दितात, त्या सायडीन नेवीन ताका परमिशन दिलें, हायट रेस्ट्रिक्शन नो प्रॉब्लेम म्हणून. स्पीकर सर, बारीक जनतेक वास्को मुर्मुगांव शहरान लँडींग तांकां फनल झोन म्हणून तांकां बांदूंक मेळना. हांकां जे प्रोजेक्ट येवपाचो आहा गल्फ ऑफ गोवा ताका परमिशन बी मेळ्ळें, म्हजे कडेन परमिशन आहा, गिवन इन द आन्सर. म्हणजे हें कितें चल्लां स्पीकर सर? हें स्कॅम न्ही जाल्यार हें कितें सांगा म्हाका तुमी आतां. स्पीकर सर, आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजूनय येवंक ना. एज फॉर एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आणि त्याने जे सांगला आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता आमी कॅन्सल करता. संकल्प बामणकर. थँक्यू स्पीकर सर. एकूच तिसरो क्वेश्चन. ना स्पीकर सर, कितें एकूच मिनीट. हें हांव सामको खूश. आतां मुखेलमंत्र्यान बरें उत्तर दिलें. हांवें गेले खेपे म्हणिल्लें हे 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हण, तेन्ना म्हणजे मंत्र्यान म्हणजे फकाणां गेली कितले जाहीर असतात काय म्हणून, आणि काबराल तो परत सगळें जाला. स्कॅम म्हणजे मुख्यमंत्र्यान तुका उत्तर दिलें. ताका फक्त दाखोवपाचें, ताका आमी सरळ सांगलें की पुराय आमी इन्क्वायरी करता हेजी म्हणून सांगलें. इतलें स्पश्ट दिलें आसा तो स्कॅम. स्पीकर सर,
जेन्ना हांवें सांगिल्लें तेन्ना हांव कित्याक तुमकां याद करून दिता तेन्ना म्हणजे तुमी फकाणां कितें केलीं काबरालाल आनी बाबुशान की 50,000 कोटींक कितले झेर असतात काय म्हणून आज जेन्ना ते टायमार आमी बोवाळ मारताले कितें की 20,000 आनी 40,000 रुपयान स्क्वेअर मिटर विकता म्हणटा जमीन आज 1,19,000 रुपया सेल डीड रजिस्टर्ड आहा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन तेन्ना व्हॅल्यू कितलो जालो 500 हेक्टर 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 500 हेक्टर इंटू 1,19,000 करा आनी म्हाका सांगा आतां कितें तें विजय बाब मुख्यमंत्र्यान सांगलें स्पश्टच सांगलें तुमकां मुख्यमंत्र्यान सांगू स्पीकर सर क्वांटम Yes. क्वांटम Next. दाखयता हांव श्री हे शंकर बामणकर. 50,000 कोटी रुपयाचो इशू तो भायर वचून हांव निलेश scam काब्राल करतलो. तुम्ही तुमकां उलोवपाक तो उलयना न्ही नेक्स्ट जालें ये स्टार्ट क्वेश्चन नंबर आनी सोंपलें केदो व्हडलो इशू श्री सिल्वा